आम्ही कुमसाराक वेचे म्हणताना भियेता आणि एकलो हिंदू भाऊ म्हणजे एक दीस म्हणालो तुम्ही क्रिस्तावनी जाय की भागी ह्या जाका लागीं यायचे सॉरी म्हणचे वा फातका सांगची तितल्यार तुमची फातका पुरो बगसतात आमकां असले बागना कोण पाद्र्या बसला काय इतल्या म्हाताऱ्या फातऱ्या लागीं नसूंक प्रयत्न करता म्हज्या फातकाच्या लायक दिवंक आसा वय दुसऱ्यांचे न्हय त्या देखून हेरांनी आमचे बरें उलोवंक जाय पूण आमी बगसूनचे म्हणटाना खासो बरें पुस्तक मांडो भितर घालता. भाव भयणीनो एक दीस पर्शियसो राय आपणाच्या राजांतल्या एका जैलाची भेट करता आणि जैलान तो एका फाटल्यान एका कैदीक मेळटा तांची भेट करून तांच्या लागीं बसाभास करता आणि तांचे कश्ट आयकता. सडावत हर एकलो राया लागीं म्हणालो राया हांव फातकी न्हय हांव निरपराधी जावन आसा ताजे करून म्हाका सुटका दी. पूण निमाणे एकलो कैदी राया इल्लोस दुखांक गळोवंक लागलो रायाच्या पांयांक पडलो आनी दूख धरून म्हणालो राया हांव एक फातकी हांवें फातक केलें वय आनी त्या फातकाक जाय जाल्ली म्हाका शिक्षाय फावो जाल्या त्या देखून हांव सुरता म्हज्या फातकाचें दूख धरता आनी तुजे तो बोगसाणें मागता जाता जाल्यार म्हाका सुटका दी. आनी हें आयकलो राय अजाप पावता आनी बिरमोत पावता त्या फातक्यातय वा त्या जैलांत असल्या कैदीतय तो मोव वाळटा आनी जैलाच्या अधिकारीक आपोवन सांगता ह्या इतल्या निरपराधी कैद्यां पैकी वो एकलो अपराधी कित्याक त्या देखून ह्या अपराध्याक आमी सुटका दिवया. आनी हे आयकल्ले आनी हे पळयल्ले उरले सकडी अजाप पावतात. मगळ भाव भयणीनो त्या एका अपराध्यान आपणाचें कितें सूख आपणाचें कितें पातक म्हणून वळखून घेतलें आनी देव रायात हांव बोगसाणें मागलें आनी रायाचें बोगसाणें ताणें स्विकार केलें वा रायाचो मोग बोगसाणें काकळूत ताका अनुभव जाली म्हणयत. सूख कोण करिना वा फातक कोण करिना आमचे पैकी कोणी आसात गे फातक करिनातले सूख करिनातले सांगनीस आसा पांय निसरल्यार अस्त सयत पडटा खंय म्हणजे खंडीत जावन आमी जण एकले विविध रितींनी खंडीत जावन एक ना एका वेळार पडल्या सुकल्या पूण चड गरजेचें कितें गे म्हळ्यार पडल्या उपरांत वा सूख केल्यार आपणें सूख केलें आपणाचें सूख वळखून घेवचें उठचें आनी देवतावन एकामेकांतावन खलतीकायेन बोगसाणें मागचें बोगसाणें स्विकार करचें आनी नवें जिवीत सुरू करचें तें चड गरजेचें. आनी हेच्या वांजेलांत असलोच एक सन्निवेश आमच्या मुखार जेजू दवरता. आमी आयकले तो वांजेल थंयसर ती एक फातकी स्त्री त्या फारिजेवाच्या घरा येता. तोवळच्या काळार ताचो सन्निवेश पळयल्यार एका स्त्रीयेन ती दादलेच आसले थंयसर तिणें भितर येवंक अवकाशी नासलो पूण ही स्त्री धैर्य घेवन कोणाक लज नासता तिका येदोळसो बिल्लो दिल्लो वा ओलायिल्लें फातकी स्त्री म्हणून कसली फातकां खालें आमकां कळीत ना पूण फातकी स्त्री म्हणून तिका ओलायिल्लें आनी ती फातकी स्त्री आपणाकच विसरता आनी जेजू आसा म्हणून कळलेंच शिदा धैर्य घेवन सकडांच्या फुडें भितर सरता आनी जेजूच्या पांयां ताळी बसोवन आपणाची पातकां ती रडता. तितलेंच न्हय आपणाक कितें करूंक जाता थंयसर बऱ्यांतलें बरें सुगंध द्रव्य तेल ती घेवन आयिल्ली परमळाचें तेल तें मोलादीक तेल तें जेजूच्या पांयांक ती पुसता आनी आपल्या केंसांनी ताचे पांय ते पुसता आनी अशें आपूण परिवर्तन जावंक रुपांतर जावंक फातकी जिणीसान नवी जिणी जियोंक तयार आसा म्हणून दाखोवन दिता आनी आपणाच्या फातकां खातीर ती मौनपणी थंयसर रडता. फारिजेव एका कुशीन तिची झडती करनासले अरे ही फातकी स्त्री
जेजूक काय समजना गाय म्हणून ते ह्या पातके स्त्रीची पातकां मेजून आसले. पूण जेजू आनी एका कुशीन त्या पातके स्त्रियेचे काळीज पळोवन आसली. काळीज आशेतालें बोगसाण्याक, काळीज तिचे आशेतालें जेजूच्या मोगाक. आनी हें समजल्लो जेजू तिका बक्षिता. तिची पातकां तो लॅक करिना, तिची पातकां तो बक्षिता. आनी तो सांगता वांजलाची ती नियमाणी उतरां, स्त्रिये तुजी पातकां तुका बक्षली, समाधानेन वस. तुजी सबार पातकां तुका बक्षली, समाधानान वस. भाव भयणीनो, हर एक फावटी कुमसाराच्या सक्रामेंतांत तस्स जेजू हिंस उतरां आमकां सांगता. जेन्ना आमी कुमसाराच्या सक्रामेंतांत वता, सुटावे एक बरें कुमसार जाता, ह्या जाका मुखांत्र जेजू आमकां ही उतरां सांगता आनी तो बक्षिता. आमी निजायकी क्रिस्तांव बागी म्हणोजे आमकां हे वर्ते देणे फावो केला, बाग फावो केला. कसलीय पातकां ती जावं ती कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमी गेले, हांव प्राजीत करता, थंयसर पातकाची दूख धरून कुमसार जाता. आमची पातकां एकाच उतरान थंयसर जेजू बक्षिता. आनी एकलो हिंदू भाव म्हणजे एक दीस म्हणालो, तुमी क्रिस्तांव निजायकी बागी ह्या जाका लागीं येचें, सॉरी म्हणचे वा पातकां सांगची, तितल्यार तुमची पातकां पुरो बक्षतात. आमकां असलें बाग ना वा असलें सवलत ना. वय बगाळ भाव भयणीनो, आमकां निजायकी हें वर्तें बाग फावो जाला कुमसाराचे सक्रामेंत. पूण ज्या कुमसारी सक्रामेंतां जायते विशयांत आमी जायते फावटी आमकां सूख समजणी आसा. त्या देखून आमी कुमसाराक वचचें म्हणटना भियेता. कोण पाद्र्या बसला काय, ताका दिसता गी, आयकता गी, कितले म्हातारे आसात तितल्या म्हाताऱ्या पाद्र्याक लागीं आमी वचूंक प्रयत्न करता. कित्याक एकाले तिचे सूख समजून आमचे ते आसा. तो पाद्र्याक काय सांगत गी म्हजी पातकां हो म्हाका परतून मेळटना खाल चिंतीत गी म्हणून. त्या देखून कुमसारा सक्रामेंता विशयांत थोडी समजून आमकां गरजेची. पयल्यान पयलें हो सक्रामेंत पाप साहेबान बिस साहेबान वा इगज मतेन घडलोलो न्ही, जेजूनच हो सक्रामेंत घडूल्लो जावन आसा. जोआच्या 20व्या अध्यायांत वळो 20 आनी 3 जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक सांगता, वसा संवसाराच्या सर सुवात्याक आनी बरी परगट करा आनी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. जांची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली, जांची तुमी बक्षिनात ती बक्षोवची नात. म्हणजे जेजू आपलो अधिकार बक्षोवचो अधिकार आपोस्तलांक दिता आनी इगज मतां आजुनी तांकां मुखारसून व्हरून येता. त्या देखून पयल्यान पयलीं आमी समजूंक जाय हो सक्रामेंत जेजूनच घडल्लो आनी जेजून इगज मतेक तो अधिकार दिला. दुसऱ्यान जेजू खुद्द जावन ह्या जाका मुखांत्र बोगसाणें दिता. त्या देखून खंयचो पाद्र्याप तें गरजेचें न्ही, कित्याक पाद्र्याप आपल्या बोळसांतलें बोगसाणें तुमकां दिना. तातूंत खंयचोय पाद्र्याप जावं पाद्र्यापी एक सुखीदार वा पातकी जावंकी पुरो, पूण तुमचे पातकाचे बोगसाणें ह्या जगाच्या भाग्यवतपणाचेर होंदवून ना. तें बोगसाण दिवचें जेजून. त्या देखून कोणी ह्या जागतो जावं मागलोलो ह्या जागतो जेजूच्या नांवी पातकां बक्षिता आनी तुमची पातकां जेजू थंयसर तुमकां बक्षिता. तितलेंच न्ही, पातकाच्या बोगसाण्या मुखांत्र कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांत्र न्हयच आमकां पातकाचे बोगसाणें मेळटा, आमकां नवी जिणी जियोंक खुरपा मेळटा. ह्या सक्रामेंता मुखांत्र आमकां पातकाचे बोगसाणें मात्र न्ही, मुखलें जिवीत नवें करूंक, नंदन करूंक, नवी जिणी जियोंक आमकां खुरपा मेळटा. आनी ह्या दिशेन आयज सांत पावलो आपणा विशयच सांगता. आपूण एक पातकी जावन आसलो, आपणाचे उणें थंयसर तो वळखून घेता. हेच्या पयल्या वाचपांत आपणे इगज मतेक कश्ट दिलां, दग दिलां, पूण क्रिस्ताची वा देवाची कृपा विशेष देवाच्या कृपे मुखांत्र हांव आज नवो मनीस जाला. आनी तशेंच कुमसारी सक्रामेंतांत घडटा थंयसर आमचे पातकां बोगसतात, सांगातास नवी जिणी जियोंक, नवो मनीस जावंक आमकां थंयसर सक्रामेंता मुखांत्र कृपा मेळटा.
त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो फारिजेवा भशेन हेरांची आमी जडती करची नाका. आमचें समस्त आसा उणेपण वा पातकां, त्या देखून हेरांच्या पातकाचे लायक आमकां दिवंक ना. जायते फाटी आमचें टेन्शन, एंग्जायटी वा वरी, अरे ताणें हें केलें, हाणें हें केलें, ताणें हें सांगलें, ताणें हें सांगलें, जावंक पुरो गोवान वा बायलेन वा हेजारच्यांनी वाड्या घरांनी तांच्या पातकाचे लायक आमकां दिवंक आसाय ना. म्हाका म्हज्या पातकाचे लायक दिवंक आसा, वय दुसऱ्यांचे न्हय. त्या देखून हेरांची जडती करचे नाका. थंय फारिजेव त्या स्त्रियेक पळोवन तिच्या पातकाची लायक करनासलें, पूण आनी एका कुशीन जेजू तिका एकच एक सवाल करिनासतना सांगता, स्त्रिये वस तुजी पातकां तुका बगसली. आनी आमी जण एकल्यांनी एकामेका जेजू भाशेन बगसूंक शिकोवंक जाय. आमी आमचें उणेपण वळखून घेवंक जाय आनी जेजू भाशेन हेरांत तें आसलें बरेंपण, बरें काळीज तें पळोवंक जाय आनी एकामेका बगसूंक जाय. जेजूची उतरां आज ती आमची जावंक जाय. जायते फाटी व्हडलें आमचें टेन्शन, प्रॉब्लेम म्हळ्यार हेरांक बगसूंक जाय. आमकां बगसणें जाय, हेरांनी आमकां बगसिल्लें जाय, देवान आमकां बगसूंक जाय, हेरांनी आमचें बरें उलोवंक जाय. पूण आमी बगसूंचें म्हणटना कासवा बरी पुस्कन मांडो भितर घालता, फाटी वडता ना. आज आमी जेजूची देख घेवची. कशें ताणें त्या स्त्रियेक कितली पातकां ती आसली जावंक पुरो, पातकी ती जावन आसली, जेजू ते सांगता वस तुजी पातकां बगसली. आनी अशें तो पातकां बगशिता, अशें आमी एकामेका बगसूंक जेजू आमकां आपयता. सांगात आस आमी पातकी आमचें पातक वळख करूंक, देवा तावन बगसणें मागोवंक, देवा मुखार खालती जावंक आनी अशें ताचो अनुभव, त्या मोगाचो बगसण्याचो अनुभव करूंक आमकां आपणे. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिशेन कुरपा मागया. सांगात आस दिसपडत्या जिवितांत जडती करच्या बदलाक एकामेकाचो खरो मोग करूंक, एकामेका खरो खरेपणी बगसूंक हर प्रयत्न करया.